काल हांवें विजय बाब सरदेसाया बरोबर हेड ऑन केलें. तोय म्हणटा आपूण आपल्याल्या बापाय म्हऱ्या वचपाक सोदता म्हण. ताजी ओरिजिनल बापूय काँग्रेस. आं तुका दिसता वचचेच ताणें? It will be a very smart political move in case if he goes, because right now he is like an island. He is all by himself fighting on his this thing. But in the larger scheme of things, Congress वसप दोगांकूय फायद्याक जातलें. If you want to have an alliance sort of, where merger is a different issue, but even an alliance. No, alliance is already existing. Right now he is saying that when I asked him about merger, he is saying that he is even open for any circumstance. Yeah, but that see, finally it's a Congress call whether that they are also ready for a merger. But it's a tactical political move which is made. But it's a very bold move which he has announced openly, that saying he is even considering willing to at this stage. Yeah, it is a very smart and a bold move. Right, Pandang Bab, कित दिसता तुका? वचपाचें? म्हाका दिसता की मर्जर जर जाली न्ही जाल्यारूच तातूंत अर्थ आसा. पण पळोवपाक जायना म्हणून 27 ती एकीकडे सगळ्यांनी वचची काँग्रेसीन. ती मागीर आप आसो, NCP आसो, TMC आसो. एकीकडे मागीर अलायन्स काय मर्जर? मर्जर हो जागा ऑप्शन. अलायन्स जर उरली न्ही जाल्यार तुका सांगता हांव 27 जेन्ना परत दिसतलें की बीजेपीक 3-4 लोक जाय म्हणून, तेन्ना हांगासरले लोक थंय पळोवपाक टायम लागचो ना. 15 मिनटान काम जातलें तेंचें. त्या पेक्षा मर्जर जावपाक जाय आनी गरज आहा. तुका म्हणटा की विजयान फुडाकार घेवन काँग्रेसीन सुद्दां आसूं काय खंय आसूं तें, पूण तें एक कितें तरी तुवें एक फोर्स तयार करचो पडटलो प्रमोद. आतां जर तूं बीजेपीक जर हें करतलो न्ही जाल्यार सेपरेट रावंड जावचें ना. ताका एक फोर्स तयार करचोच पडटलो. आनी विजयान जें सारकें सांगलां, हांवें फाटले दिसान तुज्या आमी रावंड टेबलार म्हटलें हांवें की गरज आसा जावपाची. But you need a larger group. तेणी त्या दिसाक मिटिंगेकूय म्हणिल्लें की that they are looking at a revolution आनी ते खुबशे उलयले. But for that all parties will have to unite. Merger is a different issue altogether. Merger is as far as his own party and he is concerned. Yes. Yeah. But maybe politically there won't be any other kind of a larger merger in terms of parties, or maybe if you think that AAP also should merge into Congress, it's not going to happen. Given the fact that AAP has considerably fought those elections on their own. Correct. For 2022 or even when it comes to AAP, I think the alliance is the only option. When it comes to Vijay, I believe that because of the circumstances right now, it's a win-win situation for both. But again, Pramod, see, alliance, when you're talking about AAP Congress alliance, whether that is practical, because see, Goan एकूच alliance जातले म्हणून येना Congress and AAP. You have to see the larger national picture. Correct. आणि फाल्यां आपाचेच MLA समज 27 अजून टायम आहा, कितें जावं शकता न्ही. सगळे एकट्या आयले आनी काँग्रेसीन जाल्यार कितें करता तूं? सो तो एक फोर्स तयार जावं शकता. एके पार्टीन जावं शकता. तो वेगवेगळे रावपाची गरज ना अलायन्साची. And if they come together, that's the only chance they have. Yeah, otherwise it is mathematically and not possible. politically both difficult. विजयाकडे आमी विजय हरशी एक पार्टी तेजी एक आमदाराची पार्टी, तेजे फाटले 2 जाण आसले ते काय तेज्या वांगडा ना. आतां दोगू आमदार एक्स MLA तेजे कडेन ना, तेजे पार्टीचे आसले ते. पूण आमी ताका एकटो म्हणून पळोवपाक शकना. तो एक पॉलिटिक्सांतलो येतो फोर्स तो आनी मुवर एक बरें तो काँग्रेसीक एक्चुली आयच्या सिच्युएशनाक असले मायंड असलो मुवर जाय. आनी काल तेजो तेन्ना पयलीं तेजो बर्थडे जालो पळय न्हू, तेन्ना तेजे स्टेजीचे लोक आसले पण तेजे वयल्यान विजय एकटो ना हें कळटा. थंय BJPचे सद्याचे एक्स MLA जे सद्या BJP ना थंय सांगता की विजया सारके नेतृत्वाची गरज आहे आयज गोंयाक म्हणून ही भाशणां जाता थंय. Very interesting part in that Vijay's whole thing is that now Vijay is seriously looking at Margaon. Yeah. So that is another interesting part in this whole. Yes, for the first time he has openly said it that he is looking at Margaon. तेणी एडोनान म्हटलें पळय आपूण खंयच्या एक तेणी भाशणान आपलें म्हटलें आपूण सॅक्रिफायस करपाक रेडी आहा. एडोनान तेणी म्हटलें आपूण कसल्या परिस्थितीक सामोरे वचपाक रेडी आहा. हें तो जेन्ना म्हणटा ही सुरवात न्हू, ही सुरवात जाल्या ते 4 पावलां फुडें पावल्या. आनी फाटलो स्टेटमेंट तेणी आतां केला. एक काडपा विजयन पयलीं ओपन करूं ना फ्लोर, तो फ्लोर ओपन जाला, खंय तरी डिस्कशनां जाल्या म्हणून ते स्टेटमेंट येयलें. आय अग्री विथ यू, बट म्हाका एक गजाल दिसता की काल हे विजयाचे स्टेटमेंट जातकीर एकाय लोकल काँग्रेस लिडरान तो वेलकम केलो ना. कोण ताजेर उलयलो ना. म्हळ्यार तूं जें म्हणटा जें 4 पावलां मुखार वचपाचें जालां तें सुद्दां ताची दिल्ली जावपा जाय. गोंयाक जो ताका रिस्पॉन्स मेळ्ळा इन लास्ट 24-48 आवर्स तो जर पळयलो जाल्यार हांगचे कोणाक तुगेली विजयान येवचें दिसता
अशी म्हाका परिस्थिती दिसना. It is not going to be so easy. Yeah. It's not going to be so easy because there is a connection from Delhi. Correct. And Delhi will take a final call on this, Yeah. definitely. But of course, local leadership will play a role here. If the local leadership And local leadership is not showing any enthusiasm right now. if that is not happening, then Then it is again going to be in a But limbo. I think from Vijay side, he's made it very clear. Made it very clear. He can, It's for the Congress to take Yes. it or leave it. हय कोणतरी स्टार्ट करपाक जाय आशिल्लें विजयन ते केला. हय. पण ताजेर ते ताणी गाडी फर्स्टाक घाली ती सेकंडाक कोण घालना अशी परिस्थिती आहा. आणि फर्स्टाक तूं कितले टायम गाडी चलोवपाक शकता हें आमकां सगळ्यांक खबर आहा.